आपले जे पाहुणे ज्यांची आपण वाट बघतो आहोत नानावडे सर त्याच्यानंतर डॉक्टर भुजले सर आणि इतर मान्यवर या सर्वांनी याचं आगमन झालेलं आहे. जिल्हा परिषद पद्माकर मोहित ते पण आले आहेत. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, तुकाराम 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 कुंडली ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. मातशें मोठ्यान जाऊ दी गोंयकार आमी हा आनी वयल्यान काणकोणकार हा. रामकृष्ण हरी. कितले दीस जाले येवपाक? 7वो दीस, थोडे 9 दीस. आतां केन्ना पावले तुमी? आता जेवण झालं तुमचें? सगळी बरी आहे न्हू? टोटल कितले लोक येयल्या तुमी? 222, 220. बरी गजाल. सगळे विष्णू फुड्यांक राम भक्त विष्णू भक्त सगळे एक जाले. सांगता हें मातशें शेंगे तोंड बीन दाखयता मरे हां. तुमी सगळीं गोंयांत दिसतले गोमंतक टीव्हीचेर. घे घे. yang mami yang mami. हाँ तो एप्पल इतना कैमरा है.
विठ्ठल. तुम्ही आता सर तुम्ही आता सध्या खंय पावल्या? आता आम्ही सध्या संकेश्वर आणि ही खंयची गोंयची ही आमची मुरगांवची वारी हय आणि त्यामुळे आम्ही वार्षिक सगळे वारकऱ्यांक मेळपाक गोंयच्यान जितल्यो वारी येतात ताका मेळपाक करून वयतात मुद्दम. हय सकाळपासून आता आम्ही सुरू केले. आता आम्ही म्हजे बरोबर आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसात, रमेश बाब तवडकर आसात, दाजी साळकर आसात, आमचो जयंत बाब जाधव आणि सगळे अरुण बाकी सगळेच जाण कुट्टाळीचे आमचे कार्यकर्ते मुद्दम ताका मेळपाक आयल्या, काणकोणचे कार्यकर्ते आयले आणि त्यामुळे सगळ्यांक मेळत हांगाल्यान पंढरपूर पर्यंत आमी वयतले. आणि तांकां एक कशें आसा की गोंयच्यान येतकच गेले 8 दीस ते चलतात, कोण 10 दीस चलता. आपल्या गांवचे गोंयचे येतकच तांकां एक समाधान आसता आणि त्यामुळे सबंद ह्या परिसरा भितर गोंयकारांच्योच सगळे कडेन वारी दिसतात आणि सगळे एक मोठ्या उत्साहान हे पायी वाट जी आसा ही पंढरपूर यात्रेची वाट ते पूर्ण करतात. तातूंत एक भावात्मक हे आसा, केवळ वारी अशें म्हणटा पण तातूंतल्यान हांगा वारीक जेन्ना सहभागी जातात त्या वेळार ते सगळे एक हांगा तूं वेगळो हांव वेगळो अशें कांय ना. ज्या भाशेन आसात थंय एक बरे तरेन रावप आसत, एकठांय जेवप आसत आनी ते एक बऱ्या तरेची शिकवण ह्या निमित्तान मेळटा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. ह्या वारी बरोबर आमचे जयंत बाब जाधव हे आसात थंय आमचे आनी बाकी सगळे जाण तशे विचारलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते. हाच्या भितर इन्वॉल्व दाजी बाब साळकार खास करून तो काल पासून ह्या वारी बरोबर सकाळ पासून आता म्हाका जयंत सांगताले 16 किलोमीटर चल्ल्यात ते आणि त्यामुळे प्रत्येक जाण जे आसा ते उमेदीन ह्या हातून इन्वॉल्व जाता. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही वास्को वचून तुमचे बरेचशे दिंडे खातीर आयल्या आनीक विठ्ठलमय ह्याच्या हातून भितर सगळी हें जालां जय जयकार करीत आसा. तुजें म्हणणें कितें आहा? आज खूब बरें दिसता. आज मुरगांवची वारी हांगा आसा आनी आमच्या मदीं सदानंद सर, आमचे रमेश तवडकर सर, आमचे चंद्रकांत शेट्टी हे सगळे हांगा सामील जावपाक आयल्या. म्हाका खूब उमेद जाता. विठ्ठलाच्या वारी खातीर आमी सदांच आतुरतेन वाट पळयता केन्ना आषाढी एकादशी येतली आनी आमी विठ्ठलाच्या वारीक वतली. आज आमच्या मुरगांवसून म्हणजे अरावंड 170 लोक हांगा आयल्या आनी गोंयभरांतल्यान 3,500 लोक हांगा ह्या वारीक वतात. गोंयचूच न्ही तर देशभरांतल्यान सगळे विंगड भागांतल्यान हांगा येवन अशें एक संगम जाता आनी आषाढी एकादशी दिसा चंद्रभागेच्या हातून स्नान करून दर्शनाचे विठ्ठलाचें दर्शन घेवन आमी सगळीं तृप्त जातात. अशें एक आनंदमय वातावरणान आतांच तुमी पळयलें की फुगडी आतांच आमी 16 किलोमिटर चलून आयल्या आनी चलून येतकूच पसून 1 वर दिंडी घालपाची ताकद आमी सोडा जाणट्या मदीं पसून कशी येता हो खरो एक चमत्कारूच आसा. आनी म्हाका दिसता हांव हें म्हणटा आसतना हांव आमच्या सरकाराचे पसून देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वारी भितर एक तांकां एक धाकटीशी मदत करून म्हाका दिसता आमच्या सरकारान ह्या पुराय वारीक एक वेगळें वळण दिलां आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळार म्हाका दिसता जेन्ना ही वारी सुरू जातली तेन्ना 10,000 वयर लोक गोंयसून म्हाका दिसता पंढरपुराक वचून दर्शन घेतलें. म्हाका खूब आनंद जाता ह्या सगळ्या मदीं मिसळपाक. आज आमी खूब आनंदोत्सव आमी साजरो करता. तातूंत भितर आमचे बरोबर 3 वर्सां एक सावंत माऊली कुत्रो शॉन माऊली म्हणजे एक कुत्रो इतली वर्सां आमच्या दिंडे बरोबर चलत येता, आमचे बरोबर न्हिदता, आमचे बरोबर व्हेजिटेरियन जेवता, पंगडीक बसता. बरो म्हणजे हो एक चमत्कारूच म्हाका दिसता आनी हे चमत्कार फक्त आमच्या हांगा पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. सदानंद सर, रमेश तवडकर सर आनी चंद्रकांत शेट्टी सर मुद्दाम आमच्या मुरगांवच्या वारीक भेट दिली तांणी. ताज्या खातीर हांव खूब धन्यवाद. आमचे सगळे मुरगांवकार खूब उत्साहीत तांकां पळोवन म्हाका दिसता तांकां पळोवन आनी 15 मिनटां आमी दिंडी वाडयली. अशेंच सगळ्यांचे तुमचे आनी हे ह्या विठ्ठलमय वातावरणात आसचें इतलेंच म्हणटा. देव बरें. नमस्कार. आज आम्ही हांगा वारीक आमी आज सकाळच्यान म्हज्या बरोबर आमचे खासदार आसा सदानंद शेट, आमचे आमदार आसात दाजी साळकार, तशेंच आमचे आतांच मंत्री येवन गेले रमेश तवडकर. आमी सकाळच्यान आमी गोंयच्यान सुरू केल्ले आमच्या सगळ्या वारीक मेळटा. आज जे आमी मुरगांवच्या वारी बरोबर आसा आनी हें वातावरण पण खूब बरें दिसता. हेतू इतकोच आसता की आमी तांकां जे वारीक वता तांकां प्रोत्साहीत करप. हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर ह्या वर्साच्यान फर्स्ट टायम सरकारान प्रत्येक वारीक सपोर्ट केल्लो आसा. सो त्या सपोर्टा मुळे खरेंच धन्यवाद म्हणटात.
हे जे वातावरण जर तुम्ही पळयशात जाल्यार हें वातावरण सगळें विसरूंक जाता आनी एकदम तूं विठ्ठलमय जाता. सगळे जाण नांवान सुद्दां हांगा नांव घेयना. कोणाचें जर नांव घेवचें जाल्यार माऊली ह्या नांवान तांकां सगळ्यांक करता. सो इतकें हें वातावरण स्पिरिच्युअल जाता आनी मोर्चा पेक्षा आमचे वारी वाडलेले आसा, आमचे नंबरय वाडलेले आसा. सगळ्यात जास्त वारी म्हज्या मतदारसंघांतली आसा, 9 वारी गेल्ले आसा. ऑलमोस्ट 1,500 लोक म्हज्या मतदारसंघात गेल्ले आसा. आज सबंद दिवस हांव सगळ्या वारीक मेळटलो. सांजच्या बरोबर दनपारचें जेवण, रातचें जेवण करता आनी फाल्यां परत आमी हांव सगळ्यांक शुभेच्छा मागता. सगळ्यांनी विठ्ठलाचें दर्शन करून चंद्रभागेच्या तीरार वचून दर्शन घेवन परत सुखरूप गोंयांत येवचें इतकीच अपेक्षा. रामकृष्ण हरी. दिलीप मवळणकर आमच्या या मुरगांव वारकरी संस्थेचं मुरगांव वारकरी संस्थेचा वारकरी. आमची ही तिसरी पायी वारी आणि तिसरी पायी वारी सुरू करपाचा आमचा एक उद्देश असो आसलो की मुरगांवच्यान वारी सुरू जावन आसलेली कोणी सुरू करून नासली. तर आमकां अशें दिसलें की मुरगांवच्यान भक्तांक पंढरपुरा वचपाची आमी एक इनिशिएटीव घेवया आणि सुरू करूया. हळूहळू सातत्यान वर्सान वर्सा ऑलमोस्ट दुप्पटीने वारकरी वाडत आसा. हें एक बरें दिसता. तसोच यंदा आमकां सरकारान अनुदान दिलेलं, फायनान्शियल असिस्टन्स दिलेलं आसा की आमचे वारीक जे काही अडचणी काही येवपाक जायना त्याच्या खातीर ते प्रवास खर्च ह्या संदर्भात तेंच्यांनी दिलेले आसा. त्या बद्दल सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा. आणि अशीच म्हाका दिसता गोंयभर ही विठ्ठल भक्ती पावपाची, अशेंच गोंयांत वारी वाडत वचपाची, विठ्ठलाची भक्ती सगळ्यांक मेळची, तांकां सगळ्यांक आशिर्वाद मेळचो हीच म्हाज्या कडल्यान सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक आनी जय हरी विठ्ठल. कोण काटा पयना जय हरी विठ्ठल. गौरव रामकृष्ण हरी. नाव सांग. श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्ट दक्षिण गोवा. हांव तेजो अध्यक्ष गौरव देसाई. आमी ही वारीची सुरवात तारीर विठ्ठल रुक्मई मंदिरांतल्यान 9 तारखेक सकाळी केल्ली. 9 तारखेक सकाळी करून बाळ्ळी, सावड्ड्या, मागीर मोले हे वाठार करीत आमी आज हांगा अशोक कांबळी यांच्या निवासस्थानी पावल्ले आसा. तेन्ना हेतून आमकां गोंय सरकारान तशेंच कला आनी संस्कृतीक मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर यांच्यांनी खूब आमकां मदत केल्ली आसा. आनीक गोंय सरकारान आमकां 2,46,000चे चेक दिल्लो आसा. आनीक आमकां हेजेन खूब मदत जाला. आनी आतां आमचो उरलो प्रवास आमी आतां रोखडोच आतां हांगा दनपारचें जेवण केलें आमी. जेवण करून आतां 2:30-3 सुमार आमी फुडलो प्रवास करता. तुमचे कडेन तुमचे बरोबर ह्या वारीक कितली जाण दादले आनी कितली जाण महिला वर्ग आसा? आमच्या हेतून दादले 75 दादले आसा आनी 52 बायलां आसा. मिनिस्टर, तुमी काणकोणच्यान म्हणजे गोंयच्यान तुमी आतां खासा सबंद येता आसतना वाटेर तुमी वारींतल्या सगळे चडशे लोकांची भेट घेतली आनी एक विचारपूस केली. तुमी कितें सांगून दिसता आनी वारी बद्दल तुमचें कितें मत आसा? पळय, एक गजाल लक्षांत आमकां समजून घेवपाक जाय. विठ्ठल रखुमाईक मानणारे आमचे हिंदू संस्कृतीशी निगडीत असे संबंद लोक गोंयांतले, महाराष्ट्रांतले, देशभरांतले लोक जे आसा मोठे प्रमाणात पंढरपुराक येतात आणि एक आस्था दवरून जे आसा की आमच्या संस्कृतीचे वृद्धिगत करपाचे अशें म्हणून प्रयत्न करतात. आणि हाका गोंयांतल्यान सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. आणि त्यामुळे मग सादारणशे म्हजे म्हायतीनुसार 2009 पहिली वारी सुरू जाली. हळूहळू करता करता म्हणजे 2चे 4 जाले, 4चे अशें वाडत गेलें. आणि आत्तां आमचे कडेन जे आर्ट आनी कल्चरल खात्यांतल्यान हल्लीच आमी विचार केलो आणि ताजें रजिस्ट्रेशन करपाची प्रोसेस सुरू केली. जवळ जवळ 35 वारी म्हणजे 35 ग्रूप आमी गोंयभरांतल्यान दिसांनी रजिस्टर केल्ले आसा. म्हणजे सादारणशे 4,000 वारकरी गोंयांतल्यान म्हणजे रजिस्टर वारकरी वता. आणि त्या बरेचशे लोक रजिस्टर जायनासले म्हणजे सादारणशे 5,000 वारकरी गोंयभरांतल्यान दर वर्साक येता हे लक्षांत येयलें. आणि तातूंतल्यान एक म्हणजे आज म्हज्या मतदारसंघांतल्यान काणकोण भागांतल्यान सुद्दां 2 वारी येता. एक तारीवल्यान येता आनी एक पाळोळ्यान येता. हातूंतल्यान लक्षांत आमकांय लक्षांत गेलें की हिंदू संस्कृतीचो प्रसार करता आसतना हिंदू संस्कृतीची मुल्यां तत्वां जी आसा न्ही ती समाजा भितर रुजोवप जे आसा न्ही
आनी आत्तांच्या पिढी भितर जोप आसा न्ही खूब मोठें चॅलेंजींग काम आसा आनी चॅलेंजींग काम हें आमच्या जाणटे बुजुर्ग तरूण जे आसा न्ही हांणी करपाचें थारायलें आनी समाजा मदीं एक आध्यात्मीक भाव जो आसा न्ही तो दृढ घट करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान हाका खूब मोठें योगदान जावपा येता अशें जेन्ना आमकां दिसलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सरकार सुद्दां जें आसा ताजें एक दोन पावलां फुडें आयलें आनी ह्या वारीक एक आर्थीक मदत जे आमकां बऱ्याच लक्षांत येतालें की येता आसतना म्हणजे पंढरपूर सावन येता आसतना की तांकां बसीची जरूरत आसतली बाकीचे मेडिकल किट म्हणल्यार बाकीचे कांय गजाली आसल्यो त्यामुळे ह्या वर्सांतल्यान आमी एक योजनाच आंखली की वारीक जे लोक वता तांकां आर्थीक सहाय्य करपाची योजना आनी 1 लाख ते 5 लाख पर्यंत दिवपाची योजना आमी आंखली आनी तातूंतल्यान म्हणजे तो सद्भाव जो आसा की वारीची वारकरी संप्रदाय जो आसा खूब मोठ्या प्रमाणात वाडचो ह्या भावनेंतल्यान आमी ह्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्यो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आज म्हणजे आजूच न्ही हाजे पयलीं हांव दर वर्साक आमी आमचे काणकोणच्यान जे भाव वता म्हणजे मध्या मतदारसंघांतले आमचे कार्यकर्ते वता तांकां एकदां मेळप जें आसा तांचे कडेन विचारपूस करप चवकशी करप जें आसा न्ही तांकां कितें अडचणी आसा काय कितें हें समजून घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आमचे कार्यकर्ते आमी दर वर्साक येता आनी आतांय तोच भाग धरून जे आसा न्ही आमी आयिल्ले आसा आनी ते करता आसतनाच की ह्या वर्साक हांव आर्ट एंड कल्चर खात्याचो मंत्री आसा आनी ज्यो 35 वारी ज्यो गोंयांतल्यान भायर सरल्यो आसा त्यामुळे स्वाभाविकपणे आमच्या काणकोणच्याच कार्यकर्त्यां बरोबर एज ए मंत्री म्हणून जे आसा न्ही गोंयांतल्यान जितले वारकरी येता त्यो आमच्योच आसा मागीर गोंयच्योच आसा आनी त्यामुळे तांकां मेळत आयिल्ले आसा आनी तांची चवकशी करत आमी आज आत्तां पावले आसा आमची एक वारीक मेळ्ळे आतां दुसरी वारीक मेळटले ज्यो वारी आमकां मेळटल्यो तांची विचारपूस चवकशी करत आमी वतले आनी ताचे फाटल्यान इतलोच हेतू आसा की वारकरी संप्रदायाची जी परंपरा आसा ती गोंयांत किंवा अशें हिंदू समाजामध्ये आसा खूब मोठ्या प्रमाणात वाडची ही अपेक्षा आसा त्या अपेक्षे अंतीच जे आसा न्ही आमी सगळे तांकां मातशें प्रोत्साहीत करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा पहिल्याच वर्सा म्हणजे खासदार सदानंद तणावडे जावं आमदार दाजी साळकार आनीक आमदार आसले प्रत्येकान ह्या एक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी तुमचे एज ए मंत्री कला आनी संस्कृती मंत्री म्हूण तुमचें नांव घेतलें एक आदरान नांव घेतलें आनीक ह्या वारे खातीर तुमचो एक कार्याचो ताणें खंय तरी आदर केलो ह्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाक आसा हें स्वाभावीकपणे आसा पळय हांव गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे लोकोत्सवाच्या निमित्तान आसूं ती सामान्य कार्यकर्तो ते आमदार मंत्री पण आसा न्ही की आमची ग्रामीण संस्कृती आमची परंपरा आसा ती दृढ करीत गेल्ले आसा आनी तातूंतल्यानच म्हाका आर्ट एंड कल्चर खात्याची जबाबदारी आयली आनी आर्ट एंड कल्चर खात्यांतल्यान ह्यो स्किमी करपाची जी संदी मेळ्ळी आनी तातूंतल्यानच म्हाका म्हजी अनेक जण स्तुती करता तेजो भाग म्हणून आसा की ताचो म्हाका अभिमान आसा गर्व आसा की म्हजें काम जें आसा न्ही योग्य दिशेन चल्लें आसा आनी ताजी समाजा मदीं स्तुती की वाहवा सरकार जे आसा मुख्यमंत्री आसा म्हजी आसा जायत आसा ताचो म्हाका अभिमान आसा थँक्यू अनंत पुरुषोत्तम पागी जाचे वय 77 वर्सां 70 70 वर्सांचो हो पिरायेचो एक वारकरी माऊली वो काणकोणच्यान तारी वयल्यान आयला आनीक सबंद भक्तिमय विठ्ठलाच्या हातूंत भितर अक्षरशः भक्तिमय न्हावलो म्हणटा म्हाका सांग तुका कशी प्रेरणा मेळ्ळी आनी तूं कसो येयलो म्हाका वारी बदलना म्हाका सामकें बरें सामकें खूब तेतून हें मेळ्ळें आनी म्हागे बापूय बी ना पयलीं पुराणाचो मनीस व्हडले ग्रंथ वाचपी म्हाका तेतूंतल्यान म्हाका ज्ञान मेळटलें म्हाका साम उमेद म्हाका साम चलोन येवपा साम खूब उमेद आनीक म्हागे आनी 5 वारी पूर्ण 2 ही वारी दुसरी आनी 3 वारी म्हाका साम पूर्ण करपा जाय तितून म्हळ्यार म्हागे 75 वर्सां लागीं पावता तर म्हाका एखादें जायत एखादें देवाचेर काम हाडपाचें पूण तुका उमेद म्हाका आनी खंयच तुका त्रास जालो ना 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 म्हाका खंय त्रास फक्त विठ्ठल विठ्ठल माऊली 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 आं आनीक तूं करतलो हय आनी करतलो म्हाका 5 वार करपा जाय आनी जर देवान जर परत हाडूं जाय जाल्यार आनी करपाचें बरें आमचे कडेन आसा केसर धर्मोपागी रावपी पाळोळे काणकोण जी वारीक आयला एक माऊली जावन वारकरी जावन कितें सांगपा दिसता तुका सांग माझी वारी हां तेजे बरोबर येवपा म्हाका खूब खुश जालें म्हाका वारी येयन येयन दिसलें आनी आनीक वारी करतली आनी जातलें करतलें तुमचें नांव कितें शोभा बाबू दुरी हां आमी काणकोणच्यान येयले हां आमी आतां 4 वर्सां जाली वारी पांय वारी करता हां आनीक आमगे आतां मंत्री येयला आमकां भेटपाक
आनी तसो खूब लोक येता आमकां वाटेर मेळटाय हय येता वयताय आनी आमकां सरकारान बरी मजत केला आमच्या मिनिस्टरान मजत केला हय. सगळे लोक आमकां मजत करताय हो कितल्यावो दीस तुमगेलो हो आतां हांव 9 दीस हो 9 दीस म्हाका एक सांग वर्सभर तुम्ही वेगवेगळे कामां निमित्यान उरता पूण गांवचे सगळे लोक एकत्रीत जातरेच हे 9 दीस कशे गेले तुमगेले बरी वयताय आमगेले आनंदान वयता आमकां कसली याद जायना कांय जायना बरी वयताय घरा कडची घराकडची कसलीच भुरग्यां याद जायना गो आया जायना कोणाची याद जायना कांयच आमगे बरे दीस वयताय फक्त रामकृष्ण माऊली रामकृष्ण हरी म्हणत वयताय आनी तुमी सगळी माऊली माऊली सगळे आमगे सगळे माऊले भाव आसा भयणी आसा सगळे कितली जाण आयले तुमी बायलो आतां 125 लोक वयर आय लोक आसा आनी कसलो त्रास जालो ना वाटेर आनी कितें पांयां बीन कितें जालें कोण पळयता आमगे भयणी आय वारकरी आय हय ती पळयता आमकां हय कोण ती देवत हां हां हय ती पळयताय नमस्कार हांव दीपक शंकर आमोणकर हांव पणजेच्यान येयलां पण सामकें काणकोण पासून पेडण्या पर्यंतच्यान सादारण 42 वारी ज्यो आसा त्यो पंढरपूर येवपाक येयल्या आमी जेन्ना गोंयच्यान भायर सरले तेन्ना अनेक वारी ज्यो आसा गोंयच्यो आनी गोंयच्या भायल्यो ह्यो आमकां दिश्टी पडल्यो त्या 42 वारींच्यान कितलेशेच हजार लोक जे आसा ते पांयी चालत गोंयच्यान हांगासर येवपाक भायर सरलेले आसा आनी अनेक लोक जे आसा ते हांगासर पावल्ले आसा विठ्ठलाची महिमा किंवा ह्या एकूण आषाढी एकादशीची महिमा कितें आसा ही इतली हांगातली गर्दी जी आसा ती पळोवन आमकां लक्षांत येता कारण विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर लोक सामके झुंडीनी हांगासर येत आसा आणि जशे अन्य राज्यांच्यान येत आसा तशे गोंयच्यान ह्या फावटी बरेचशे लोक भायर सरलेले आसा 42 वाऱ्यो ज्यो भायर सरलेल्यो आसा तेंच्यांनी खूब मोठी लीड घेवन आनी इवन गोवा सरकारान तांकां अनुदान दिल्लें आसा 1 लाख पासून 5 लाख पर्यंत वेगवेगळ्या संख्ये प्रमाण हे अनुदान दिल्लें आसा आणि हे पयले फावट गोंयांत जाता जे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जे आसा रमेश तवडकर त्यांच्यानी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आणि त्यामुळे प्रचंड उमेद जाल्ली आसा म्हाका अशें दिसता की ह्या वर्सा 42 आसतल्यो फुडल्या वर्सा त्यो सादारण 80-100च्या घराक ह्यो वाऱ्यो तेकतली अशी म्हाका गॅरंटी आसा खूब बऱ्या प्रमाणात हांगासर वातावरण आसा हांगा पावले की जे कितें थकवो जो आसा हांगासर गोंयच्यान हांगासर पावचे तो थकवो जो आसा हांगा पावना फुडें ह्या आवारान पावना फुडें थकवो नासोच जाता आनी अगदी फ्रेश जाता हे वलयूच अशें आसा की मन जो आसा तें प्रसन्न जाल्ल्या कारणान एकूण थकवो मिटता तो जय हरी विठ्ठल जय श्रीराम रे मरे देव म्हणल्यार रे तुम्ही सगळे गोंयकार केन्ना येयल्ले 9 तारखे भायर सरले आतां खंय पावले तुमी चिकोडी कसो कितें प्रवास जालो तुमचो वारी कशी जाली कसलें टेन्शन ना घरदारा याद बीन येता हो तंबूर गेलो तो काणकोणकार मरे आं वळखपा मेळना वालोर जाणटेपणा एक बरें काम केलें आं वारी आमगेली वर्सान वर्स फाटीवर जाली आतां तरी मुखार येयली वेरी गूड चड मुखार पावल्या तुका कितें घरची याद बीन जाल्ली घरच्याच फोनान रोखडे उतारता फोन येताय न्हू फोनाचेर सगळे मेळटाय न्हू वारकरी माऊली संप्रदाय गोवा ह्या संस्थेच्या वतीन ही वारी सुरू आसा आज हिजो 7वो दीस
ह्या वारीत जवळ जवळ गोंयभरचे वारकरी सामील जाल्ले आसा. भितर प्रामुख्यान बिचोली तालुको जो आसा भितर चड आस्पाव आसा त्या तालुक्यांतल्या वारकऱ्यांचे. बाकीचे काय एक दोन अशे बाकीच्यांतले आसा. आनी हे सगळे भक्तीन तल्लीन जावन आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमचे जे पळय मार्गक्रमण आसा तें सिस्टमॅटीक आसा. सकाळीं फुडें आमी 4 उठ्ठा, 6 सुरू करता वचपाक वारी दिंडी सुरू जाता आनी मागीर मदीं ब्रेकफास्ट, मदीं जेवण अशें करून आमी सांजवेळचे 7 म्हटल्यार ज्या जाग्याचेर रावपाचें आसा थंय पावता आनी मागीर दुसरे दिसा प्रवास सुरू करता. भजन किर्तन हें दिसभर चालूच आसता. गजर हरिपाठ चालूच आसता. थंय गेले नंतरूय बी भजन चालू आसता. म्हणजे दिसाचे एकूय क्षण आमी देवाचें नांव न घेता अशें रावना. सगळेच वारकरी भितर महिला वारकरी आसात, पुरुश वारकरी आसात. सगळे महिला आमच्या बरोबर जवळ जवळ 40-45 आसात आनी बाकीचे पुरुश आसात. सगळे भितर कांय जाण बरे जाणकार आसा, म्हणजे खूब वर्सां वारी केल्ले आसा. कांय जाण थोडे नवे आसात. पूण एक खरें की कोणूच नवो असो दिसना. सगळे तल्लीन जाल्ले आसा आनी आपोआप दर दिसा कितले जरी थकवो आसलो जायत, कितले जरी थकले जायत जाल्यार आपोआप दुसरे दिसा ते ताजे तवाने जावन ते चलता. म्हणजे ही वारी त्या वारकऱ्यांक एक तरेचो फिटनेस दिता, एक तरेचो आनंद दिता, एक तरेची भक्ती मेळटा आनी एक तरेचे सगळे उल्हास तेंच्या भितर तयार जाता. आनी अशे तरेन हे वारकरी सगळे उमेदीन आनंदान हांसून खेळून नाचत पंढरपूर वता. आनी पंढरपूर गेल्या नंतर मागीर तो जोश आनी वेगळोच आसा, तें वेगळें आसा. पूण आतां सद्या ह्या वारकऱ्याच्या भितर 7वो दीस आसुनूय बी तोच जोश आसा जो जोश आमकां पयले दिसा मेळटालो, पयले दिसा दिसतालो. तितले वारकरी हे तल्लीन जावन चलता आनी भक्तीमय वातावरण तयार जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सौरव कुमार पंत.